इनॉग्रेशन झाले इलेक्शन रावतले खंयच्या पार्ट्यान घेवन रावतली आता पार्टी डिसाइड करतले लोकूच न्हू. हांवेंय सांगलां आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन सेम पोजिशन आहा. इन द डेज टू कम वी विल डिसाइड. See, I was also very happy today, in spite of the rains. लोक सारको डिलायला मायकल लोबो याचे मोगान येयल्लो लोकांचे. लोकांक एक विश्वास आहा की आमी डेव्हलपमेंट करतली म्हणून. लोकांक विश्वास आहा की आमी जी कामां लास्ट 25 years जावंक ना, बेजीक वस्तू ती आमी करून दितले. जे लोकांक बारीक बारीक गजालींक ह्या हाडीन त्या हाडीन धांवचे पडटाले ती आमी हिंगा ह्या ऑफिसांत जे आमची बायल बसतली, हांव बसतलो, आमचे स्टाफ आसतले ती करून दितली. ती कसले आसूं काम, मागीर उदकाचें आसूं, ते काम लायटीचें आसूं, ते काम फुटपाथ बांदपाचें आसूं, ते काम एड्युकेशनल आसूं, ते काम स्पोर्ट्साचें आसूं, युथाचें आसूं, जाणट्यांचें आसूं, महिलांचें आसूं, ही कामां सगळीं करपाक आमी फुडाकार घेतले, आमी वावरतले. हे आतां येता ते काळांत आमचे हिंगासरले लोक वाड्या वाड्यांनी जे लोक रावता तेंचे लिडर आहा तांकां विचारूनच आमी काम ते करतले, फुडें वयतले. सद्याक डिलायला मायकल लोबो हे इंडिपेंडंट म्हणून तेणें हिंगासर ऑफिस ओपन केलें. ते नॉट एफिलिएटेड. आनी ज्या दिसा ते इंडिपेंडंट बसता म्हणटले ते आयज वायस प्रेसिडेंट आहा भारतीय जनता पार्टीचे, ते रिजायन जातले. शी विल रिजायन दॅट पोजिशन बिकॉज शी कॅनॉट से आय एम इंडिपेंडंट एट द सेम टायम शी कॅनॉट होल्ड द ऑफिस ऑफ वायस प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी महिला विंग. सो महिला विंग जे वायस प्रेसिडेंट आहा तितून तेका रिजायन जावचें पडटलें. हे ते जाणा ऑलरेडी. आनी योग्य टायमार जो टायम येता आतां, कित्याक डिसेंबर म्हयन्यान एनी टायम इन डिसेंबर elections to 5 states will be announced by Election Commission of India. And when the elections are announced, you have to be ready to and you have to be very well decided where you are going to be heading. So before that, I think much before that, she will decide whether she is going to be independent or she will be contesting from a political party. I don't think Delilah has asked a ticket from भारतीय जनता पार्टी. मागूंक ना. सो तुम्ही एक स्टेटमेंट घेतलं कित्याक तेणी अशें म्हटलां, भारतीय जनता पार्टीन असं म्हटलं की एका घरान 2 जाणांक तिकेट दिवचे ना. सो आमी मागूंकूच शकना. सो तुम्ही एक स्टेटमेंट घेतलं की तुम्ही आणि तुमची मिसेस एकाच पार्टी अंडर कॉन्टेस्ट इलेक्शन येतले टायम. आणि आताच तुम्ही म्हटले की इंडिपेंडेंट ना ना, सद्याक ते इंडिपेंडंट. शी कॅन नॉट से राईट नाव दॅट शी इज गोइंग टू कॉन्टेस्ट ऑन अ पॉलिटिकल पार्टी टिकेट. She right now she is independent. She will decide in December. Bude या महिन्याच्या एंडाक फर्स्ट वीक ऑफ डिसेंबर she will decide. She has to decide. अशें म्हणूंक जायना की आमी डिसायड करतले, इलेक्शन अनाउन्स जातले, इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट चालू जातलो तेन्ना डिसायड कोण करूंक रावना. सद्याक तेजें कन्सल्टेशन चालू आहा. ते वाड्या वाड्यांनी भोंवता. हांव भोंवना तेज्या वांगडा, ते एकटेच भोंवता, सगळे महिलांक मेवता. तेणे आयकला की म्हारगाय खंय वाडल्या पळय ती महिलाचो एक मोठो प्रश्न जो आहा, वयता पळय थिंगा ते एक क्वेश्चन विचारता की सिलिंडर खंय पावला, आमची म्हारगाय खंय पावल्या, तेजेर तुमचो विचार कितें आहा तेका विचारता. ते म्हाकाय विचारता मागीर. हांवें म्हटलें ते स्टेट गव्हर्मेंटाचेर तेजो कंट्रोल ना, पूण इफ मायनिंग स्टार्ट स्टेट गव्हर्मेंट वील गिव रिलीफ. स्टेट गव्हर्मेंट फुडलो जो सरकार येता तो रिलीफ दिवंक शकता लोकांक. जो हे आहा सिलिंडर आहा 960 रुपीज आहा, 1000 रुपया जाला, तो 500 रुपया करूंक शकता स्टेट गव्हर्मेंट. ओनली वेन मायनिंग स्टार्ट्स इन द स्टेट ऑफ गोवा. ऑल्टरनेट रेव्हेन्यू हॅज टू स्टार्ट टू गिव्ह रिलीफ टू द पीपल ऑफ गोवा. आनी हे गरिबांक म्हाका दिसता मेळपाक जाय. नाजाल्यार परतून आमी चुली स्टार्ट करच्यो पडटल्यो. जे चुलीनसून भायर सरले आमी, जी चूल म्हणटा आमी आदी जी शेण घेवन आमी कावडांगाचे केक्स करताले, आवड आसा आमचे मामीनूय केल्या, आमची मायन केल्या.
जे शेण एकठांय करप आनी तेज्यो केकी करप आनी त्यो थापून आमी सुकोवन ते आमी जोवयताले. त्या स्टेजीन परत भितर वचोंक जायना आनी सिलिंडर आमी लोकांक घराघरांनी पावयला आनी तो रेट इतलो जायत वाडला आनी सबसिडी ना. हेच्या खातीर खुबशे महिला दुखोवल्ले आहा आनी जे आख्खे कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमची बायल भोंवली ताका खुबशे जाग्याचेर हो प्रश्न विचारलो की म्हारगायेचेर तुमी कितें करतले. म्हारगाई तुमी आमकां फुडल्या सरकारान कमी करून दितले. वेदर यू वील फायट एज अ लेडी फॉर अस. This was the question which was asked for. No, I have made a very, very clear statement that we will contest on one ticket. Right now she is independent. She will take a call. She will take a decision along with me at the right time. So the speculation continues where the Michael logo will be. It's not a speculation. The party. It is not a speculation. It is for the people of Goa. I cannot decide for myself. हांवें केन्नाच म्हाज्या खातीर डिसायड करप ना. आमी मनोहर पर्रीकारा वांगडा भितर जॉयन जाले तेन्ना तेणें एक विजन दाखयल्लें गोंयच्या लोकां खातीर अँड द विजन वॉज व्हेरी व्हेरी क्लियर that I will work for the people and especially the people who are poorest in the poor. गरीबातल्या गरीबाक हांव पावतलो आनी तो पावलो. तो स्टार्टींग सगळें केल्लें जाग्यार घातलेलें मागीर ताका वयचो पडलो इन सेंटर एज अ डिफेन्स मिनिस्टर. हे विजन आमी सगळ्यांनी मेळोन फुडें व्हरपाक जाय. मायकल लोबो एकटो व्हरोंक शकना हें विजन फुडें तेजें. हे खुबशे आमदार जे नये निवडून येतले हे असले विजनाचे आमदार आसपाची गरज आहा आनी आमचो पाठिंबो त्या आमदारांक आसतलो तांकां निवडून हाडपाक. पळोवया न्हू आतां डेज टू कम इट वील बी व्हेरी व्हेरी क्लियर वेर आय वील बी. What do you think? What are the sentiments of the people? सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल तुम्ही आयज पळयला आसतले. वेदर आय वॉज अ मिनिस्टर ऑर नॉट. हांव बसून आयज मिनिस्टर नासलो जर तूं हांव नासलो मिनिस्टर. आयज जर लोकांची तुमी चळवळ पळयल्या लोकांचे तुमी आमचे कडसून जी अपेक्षा आहा ती पळयल्या जाल्यार तुमकां कळला आसता. गोंयच्या लोकांची ही अपेक्षा म्हाजे हिंगा शिवोलकारांची अपेक्षा न्हय. ही गोंयच्या लोकांची अपेक्षा आहा तेंच्या आमदारा कडसून की आमकां तुमी पळया आमी मातशे आयज दुखोवल्ले आहा. आमी मातशे आयज आमकां त्रास जाल्लो आहा. लोक अशें म्हणटा आमकां त्रास जाला. आमकां पॅन्डेमिकान त्रास जाला आनी परतूय आमी त्रासानूच आहा. 5 रुपया देंवले पेट्रोल म्हणून कांयच जायना. पेट्रोल खूब वाडला. डिझल खूब वाडला. एसेन्शियल वस्तू खूब वाडल्या. भाजयेचो रेट वाडला तो देंवोंक ना तुमी. आमी प्रयत्न करपाक जाय आमच्या लोकांक एम्प्लॉयमेंट दिवपाक. आमी प्रयत्न करपाक जाय आमच्या लोकांक पोटाक लावपाक. म्हाका दिसता हे सगळ्यो वस्तू जर तर फुडें व्हरतले आमी जाल्यार बरे आमदार जाय. 2 वर्सां पयलीं जी आसली तेन्ना विधानसभात बरे प्रश्न मांडूंक ना. आमकां बरे आमदार जाय त्या खातीर बरे प्रश्न मारपी आपल्या लोकां खातीर गोंयचे जनतेच्या लोकां खातीर आपलेच कॉन्स्टिट्युएन्सीचे म्हणप ना आख्खे सगळे गोंयचे आमदार गोंयचो आसता. कॉन्स्टिट्युएन्सी रिप्रेझेंट करता. TMC is approaching almost everybody. So Shivalan is approaching the people. ना टीएमसी कडेन आमचो एप्रोच काय ना. टीएमसी आमचे कडेन येवंक ना आनी आमचे तशें मोतीन ना. मोतीन ना. आमी टीएमसी we respect Mamata Banerjee. There is nothing as such as that we don't respect her. She is a great leader. She is a great orator. She is a great chief minister. We respect her. But as far as joining her or even aligning with her does not arise. विरोधकांनी न्हू जेन्ना काँग्रेसी कडेन 17 आमदार आसले इंडिपेंडंट आसले सगळे आसले ऑपोजिशनाक तेन्ना जे प्रश्न पडले हांव तेन्ना डेप्युटी स्पीकर म्हाका ते प्रश्न लागसून येताले. हांव केन्ना केन्ना वयर बसतालो चडशे फावटी आनी आमी आयकताले हे प्रश्न. पूण तशें जे बाबतींत एसेंब्ली वायब्रंट आसपाक जाय सारकी स्ट्रॉंग आसपाक जाय ती नासली. हें म्हाजो म्हणणें आहा की किरण कांदोळकर तुमकां कितें फरक पडटलो त्या टीमची जॉयन ना वी विश यू ऑल द बेस्ट. We We are not going to say anything against a political party or against Kiran Kandolkar. Kiran Kandolkar आमचो आदलो इश्ट in the assembly आणि अजूनही पासून आमचो good friend and I wish you all the best. सर आज तुम्ही
आमचें काम चालूच आसतलें सांगला पळय ते हितून आमी टप्प्याटप्प्याने फुडें वयता. आज जी रावड आसली खंयच्या पार्टीन वयतले अथवा बीजेपीनसून निवडणुकेन फुडें वयतले कोणाक कांय खबर ना. सगळे कडेन तुमी वावर घालीत आसा. एक म्हत्वाचो प्रश्न, तुमी आयज बीजेपीन सीएम प्रमोद सावंत आसा पळय तेचे फेस घेवन फुडें वयतले कित्याक फुडें तोच सीएम म्हणून. हे लोकां मदीं वयताना खंयचो प्रश्न घेवन वयतले तुमी बीजेपी कित्याक तुमी आजून बीजेपी रिजन ना ना हांव तितून ना. हांव मेन कोर कमिटीन ना. म्हाका कोर कमिटीन घेवना आनी म्हाका तेंच्या इलेक्शन कमिटीनूय ना. सो हो प्रश्नाचो आन्सर तुका दिवंक हांव शकना की कोणाची फेस घेवन आमी फुडें वयतले आनी वेदर डॉक्टर प्रमोद सावंत वील लीड अशी पार्टी म्हणटा अशें हांव आयकता आनी जो जर ते लीड करता ती इट्स व्हेरी गुड. इज नथिंग रॉंग इन दॅट. एवरी पॉलिटिकल पार्टी should have a leader to lead. But I don't know. I am not in the core committee. Neither I am in the election team, election committee. So it's a question of me answering. It doesn't matter. तुमकां दिसता लोक एक्सेप्ट करतले म्हणून कांयच सांगूंक शकना कित्याक हांव नात तितून न्हू. BJP, you're already in. What is the next option for you? See, there are a lot of options, and people of Goa will give us the right option at the right time. And of course, if people don't want me to contest back again with Bharatiya Janata Party, we have to hear the people and do what is required for the people. And लोक जर तर म्हणाल म्हाका बीजेपीनूच बस हांव बीजेपीनूच आसतलो. By Option when you only take your that. final call in the election, call is expected in December. Yeah, आहा थोडे दीस उरले. People are eager to know.